इंटरनॅशनल जो कराटे चॅम्पियनशीप जो आयज ऑर्गनायज केला बऱ्यांतलो बरो हो कराटे एक चॅम्पियनशीप तांणी आयज घडोवन हाडल्या ताका ऑर्गनायझरांक म्हाजी परबी हे भाशेन इव्हेंट करप म्हणजे सारकें गरजेचें स्पेशली आमच्या युथांक तें जावन हा कित्याक हे भाशेन तर टोर्नामेंट ऑर्गनायज केले हो हितून भुरग्यांक इंट्रस्ट तर दाखयलें जाल्यार हें सारकें गरजेचें काम जावन आसा ताका लागून हांवें ऑर्गनायझर पयलीं एक शाबासकी दिल्या दिवपाची गरज कित्याक हेच ऑर्गनायज करता म्हणून आयज एक कराटे टोर्नामेंट वा चॅम्पियनशीप तांणी घडोवन हाडली हे हितून दाखयलें भुरग्यांक एक उमेद कशी दिसली आनी हे करपाक हें कित्याक कारण जावन आसा यूथ आमचे जाय ते दुसऱ्या रस्त्यार गेल्ले आसा स्पोर्ट्स सोडून जो सांजचे सदांच आमी चोयताले ल्हान आसतना भुरगे फुटबॉल ग्रावंडाचेर आसताले ते भुरगे आयज बार्रांनी वा दुसऱ्या हितून वास्ट रस्त्यांचेर दिश्टी पडटा आयज जेन्ना हांव चीफ गेस्ट आसलो तेन्ना चीफ गेस्ट जालो तेन्ना हांवें भुरग्यांक एक उमेद दिवपाक लागून हांवें म्हणलां जरी तर कोणाकूय कराटे क्लासीक वचपाक जाय जाल्यार पर मंथ 50 रुपया बेश्टे मिनिमम भरून तेणे व्हरोन कराटे तेणी शिकूंक जाता म्हाका जाय भुरगे एक ग्रावंडाचेर वो हिंगा ह्या इव्हेंटांनी चड टायम पिड्यर केल्लो नाका बार्रांनी वचप हांवें गोवाक रिप्रेझेंट जालो आनी सेकेंड प्रायज मेळोंक वता तो गोवाक लागून हांवें सेकेंड प्रायज दिवप ही खूब मोठी गजाल सगळें बरें आशिल्लें प्रोग्राम बरो जालो ऑर्गनायझेशन वर वेरी गुड वेल मेंटेन कांय प्रॉब्लम जावना कॉम्पिटिटर्स वेरी टफ तरी नेक्स्ट टायम गोवा ट्राय करुया